काय म्हटलं पात्रा बोलत आपल्याला अरे बाबा म्हटलं नाही सगळी no order. That is a filtration. When you order, or what is the reason for order? What is the order? The whole toilet when you flush, it says man. It becomes anyhow, what is happening? What our container is my container. Is that and also I'm going to small loophole. We can do it. Order is getting something. What is the app? There must be something where yes. Pipe is not this is a nutrient gas automatically helps you come here. You can't block that order. That is not important. What is the technical project is established. They have worked very hard, they have seen that operation. Now we have to hand over to them. Initially, here the issue was like issue was always the unlike this was always that's why it is not the same improvement level is down. We have installed a meter. Water after releasing. It is a system which is very much करे आकार begin बोला सर सब इनोवेशन सावड़े क्या मैडम इधर आ जाओ मैडम जय हिंद सर मैडम लगाओ मैडम एक 10 मिनट बंद हो मैडम 10 मिनट के लिए बंद कर तेवढं सर मतलब कमिटी बिल्डिंगाची कमिटी कोण असते बाबा बिल्डिंगाची कमिटी पहिली वरती लोक माझ्या वाटल्या नाही माझ्या पहिली वाटल्या नाही बिल्डिंग कमिटी आणि तो आमचा साहेब प्रवीण असं स्टार्ट आपण चालू ते माहिती आहे सांग हांव ह्या बिल्डिंगेचो सेक्रेटरी 2014 हांव हांगा येयलो
आनी तेज्या नंतर हांगा आमची थोडीशी ऑक्युपन्सी आशिल्ली आनी हो STPचो जो इशू आशिल्लो हो तेन्नाच्यान आमचो चालू आशिल्लो आनी हे उदक ट्रीट जायनाशिल्लें आनी त्या हेजी पुरा सगळो भायर सोडटालो आनी मागीर बिल्डरांक पॉसिबली जे हे आसा मेंटेनन्स जे आसा सोसायटीक दिलें आनी आपलो स्टाफ काडून गेलो आनी तो आमकां मागीर परत तसोच आमकां ते काडून गेलो हे कंटिन्यू करपा लागून चलोवपा पडलो आमी ह्या STP लागून इतले हे केला म्हळ्यार सहला ते सांगपाचें न्ही की आमकां सकयल्यान सुद्दां हांगा लोक आयला मारपाक आयलो आमकां 100 लोक आमकां सकयल्यान हांगा मारपाक आयिल्लो पयलीं बिल्डरा कडेन आमी सगळे कॉरस्पॉन्डन्स करताले पण बिल्डर लास्ट आमकां बिल्डरान सांगलें की तुमी लिगली वचात आनी आमी ऑफिसान हांव सांगपाक गेलो तेणें म्हाजेचेर तेन्ना क्रिमिनल केस फायल केली कित्याक हांव हेजे लागून इशू करता म्हणून तरी पण आमी सोडूना आमी फायट करते रावले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर बरयते रावले आमचे कडेन कॉरस्पॉन्डन्स भरपूर आहा तांणी बी आमकां बरें कॉपरेशन केलें फायनली आमची एक कमिटी जाली सुनील गांवस आमी एक बरें लीड घेतलें हांगा आनी आमी बऱ्या तरेन मॅडमीक एप्रोच केलो सगळ्याक एप्रोच केलो मॅडमीन फायनली हो जो इशू आहा हो इशू मॅडमीन असेंब्ली भितर रेज केलो आनी रेज केल्या नंतर आमगेलो हॉनरेबल मिनिस्टर आसा हाणें मॅडमीक एक आश्वासन दिलें की आपूण हो STPचो जो इशू आहा आपूण सॉल्व करतलो आनी तो आपूण गव्हर्मेंटाच्या सायडीन आमकां तो तुमकां आपूण करून दितलो आनी ते जे कमिटमेंट तांचे आशिल्ले त्या कमिटमेंटाचेर ते खरेर उतरले तांणी ते कमिटमेंट पाळले आनी आज ते आमचे मुखार उपस्थित आसात जे वर्ड तांणी दिल्लो त्या वर्डाचें पालन करण्यासाठी आनी तेजे इनॉग्रेट करण्यासाठी हांव त्यांचे मना पासून उमेयाच्या सगळ्या जितले रेसिडेंट्स आसात सगळे रेसिडेंट्साच्या पासून हांव त्यांचे आभार मानता तांकां हात जोडून त्यांचो नमस्कार करता की तेमी आज आमचो इतलो व्हडलो इशू आशिल्लो तो तेणी आमचो सॉल्व केलो परतून आमची चॉकअप्स जाताली चेंबर परतून आमकां हे हाडटाले आनी हांव तांचे कडेन आनी एक रिक्वेस्ट करता आतां तर आमचे ऑलरेडी हो टर्म काबार जावपी येयला नेक्स्ट आमचो हितून येतलो फेब्रुवारी इलेक्शन जातले हितून कांयच डावट ना की ते परत मिनिस्टर जातले मिनिस्टर जाल्या नंतर सरा कडेन एकच रिक्वेस्ट आहा हांगा एक आमकां सिवेजाची लायन घालपाची आनी हे आमकां डायरेक्ट थंय कनेक्ट करपाक दिवपाचें ते जाल्यार तो प्रॉब्लम आमचो लायफ टायम सॉल्व जातलो आनी इतलें सांगून तुमकां सगळ्याचे आभार मानता तुमकां सगळ्याक हांव योगदान दिता आनी डायरेक्ट कमेंट Honorable Minister for Environment, Shri Nilesh Kabral, the committee that is looking after the infrastructure, residents of the complex, ladies and gentlemen. पयले स्वातेर हांव आमचे मिनिस्टराक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक हांव जाणा कितली त्रास तुमी भोगताली जेन्ना तुमचो this thing sewage treatment plant bare bashen was not working. Okay, I even remember how the sewage water used to flow down and pollute the water bodies down, and that was a matter of great concern not only for me but also for the residents of the entire complex. And based on what was happening on site, during one of the assembly sessions I spoke about the issue, and the Honorable Minister for Environment, Shri Nilesh Kabral, very promptly assured that he would take care of the issue. And today we have this STP that is working perfectly. There is a committee that is taking care of it. I think they've been given an extension of another month, and I'm sure that there should be a committee of the complex as well to ensure together that the efficiency of the STP plant. On behalf of all the residents, I thank the Honorable Minister. Thank you, sir, because this is a very essential infrastructure. You may have a beautiful home, but if your home is filled with foul smell that is emitting from sewage, then you cannot live there. But now it's going to be a beautiful environment, clean environment for the residents of the complex. Thank you, sir. For the first time in the state, pollution board has taken up such an initiative. कितें सांगू शकता? कितें जालें की हांगाचो उमया हॅबिटेट म्हाका दिसता 276 or 67 फ्लॅट्स एंड ऑलमोस्ट 6 कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स इन द होल कॉम्प्लेक्स हे केन्ना तरी खूब वर्सां पयलीं बांदलेले आनी हेजो इशू खुबशे आशिल्लो. हांव एनवायरमेंटल मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जालीं 2-2.5 वर्सां जालीं आनी तेन्ना एसेंब्लीन हो प्रश्न येयलो. एक्चुली हो आमकां लागना. हांव डायरेक्ट उलयतां म्हाजें स्ट्रेट फॉर्वर्ड उलोवपाचें काम म्हाका लागनाच.
एनवायरमेंटाक लागना कित्याक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर एंड द सोसायटी वीच इज मेड टू लूक आफ्टर इट. हावेवर म्हाका अलिना मॅडमीन रिक्वेस्ट केलो, आमचे जे हांगा जे सोसायटी मेंबर म्हाका येवन मेवले आनी तेन्ना एक डिसिजन घेतलें की खंय तरी कोणें तरी जबाबदारी घेवपाक जाय. हांगा पासिंग ऑन द बक सदांच जाल्लें आसता. गव्हर्मेंटाचो रोल इंटू झिरो, कित्याक गव्हर्मेंटाक विचारून हिंगा फ्लॅट घेवना, पूण गव्हर्मेंटान सांगून हिंगा फ्लॅट बांदलेली. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचे जोगलेकर बाबा तेणी तो STP मॉनिटर करून तांकां दिल्ले. आज जेन्ना इशुरन्स दिल्ले, हांवें इशुरन्स पाडले अशें दोगांनी सांगलां आनी तेणी कमिटीनी सांगलां. आनी हितून भितर आमकां जो ओरिजिनल बिल्डर सायडीन दवरून जो हांगा डिझायन केल्लो STP तेणे येवन ते जी मिशनरी मोडलेली ती आमी रिपेर करून आमी पयशे दिले, गव्हर्मेंटान पयशे दिले. एक गोश्ट जाली. मागीर आमकां फंक्शनींग जाय आशिल्लें करपाक. तितून कामत आमचे बायोकेमिकल जे बायो हेजे आसा तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी ताका मेंटेनन्स काडले आनी ताका 3 म्हयने म्हणल्यार तेंचो टॅक्निकल रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय. कित्याक लास्टाक कितें जाता, जो प्लांट जो घालता तो म्हणटा आपण सगळे म्हाजे सारकें आहा. सो थर्ड पार्टी म्हणून आमी कामत तांकां हांवें इनवॉल्व केले आनी तांकां आमी मेंटेन करपाक लागले. आनी तेंचे आज ही पळय म्हाजे कडेन फायल आसा, ही डेली मॉनिटरिंगाचे तेंचे रिपोर्ट विथ ऑल पॅरामिटर्स वीच आर सॅटिस्फॅक्टरी एज पर सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट. हांवें स्वता वास बिफोर घेतला आनी वास आफ्टर घेतला जे आमचे क्युबिकलान, आनी सगळे बरे भाशेन TDS बी सगळे मेंटेन जाता. आतां हितून इशू येता कितें की हो प्लांट जो आसा आतां तेजे ब्लेम गेम सदांच आसता. सो ब्लेम गेम ना करता आमी कमिटमेंट केलो असेंब्लीन आनी कमिटीक आनी सगळे लोकांक की आमी करतले. पोल्युशन बोर्डान आमकां करून हातीन घेतलें आनी दे मॉनिटर्ड द एंटायर सिस्टम. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हॅज पेड द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड द अमाउंट वॉट वॉज स्पेंड फॉर रिपेरिंग दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फॉर मेंटेनन्स इट कॅनॉट बी परपेच्युअल. आतां द कमिटी ऑफ दीस पर्टिक्युलर बिल्डिंग वेर देर आर 267 फ्लॅट्स and 5 or 7 shops have to take it over from Mr. Kamath, and if they want to continue with Mr. Kamath, they will be happily ready to do because it's their job. Ata with this result, because of this issue, आमी pollution control boardan हांवें directives दिले की every person who is कितें जाता जे पयलीं बिल्डर येताले आपणाचे टेक्नॉलॉजी घालताले आनी कितें करताले आनी खंयचे लोक येताले, आज आमी कंपल्सरी एम्पॅनल्ड विदीन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूच दिवपाक जाय अशी विनंती हेजे फाटल्यान केल्ले आसा. कित्याक जाता एकमेका ब्लेम करता. सो दॅट एम्पॅनल एजन्सी हॅज टू मेंटेन इट फॉर 5 years फॉर द फ्युचर प्रोजेक्ट. फाटले आमी करूं शकना कित्याक देर वॉज नो सच रुल्स एंड डन. सो नाव वी हॅव एम्पॅनल्ड sewage treatment plant operators and design and manufacturers who will be only those people will be setting up for this type infrastructure for the खंय तरी जाय because it requires. जो आज आमचे सेक्रेटरीन सांगला इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवरीवेअर. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. गोवा दो इट इज स्मॉल यू रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग. आनी आमी पळयलां की जे खंय आमचे सुवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर घातलेलो आसा दॅट ऑल्सो खूब कडेन प्रॉब्लम जाता. टेक्नॉलॉजी CTEC टेक्नॉलॉजी ऑर एनी टेक्नॉलॉजी हॅज गॉट इज ओन म्हणजे खंय तरी अप्स एंड डाउन्स. अल्टिमेटली दी सुवेज इज ट्रिटेड विथ नॅचरल प्रोसेस. आनी नॅचरल प्रोसेसा भितर जेन्ना लोक खुबशी गोश्टी भितर आपणाच्या चेंबरान घालता तेन्ना द मेकॅनिझम ऑल्सो डिफॉल्ट. इट इज नॉट ओन्ली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम, इट इज ऑल्सो अवेरनेस जे लोकांनी करपाक जाय. आपणाचे बाबा टॉयलेटी भितर नाका जाल्ले वस्तू उडोवप न्ही, ताका डिस्पोजल मेकॅनिझम सारकें करप आनी दीस लीड्स टू ऑल दीस प्रॉब्लम. सो आय एम हॅप्पी दॅट द इशू ब्रॉट इन द असेंब्ली बाय एनवायरमेंट बाय आवर local MLA from Sankwal, Madam Alina, and in the secretaries, that is a committee, Umaya Habitat, and with the chairman, secretary, and Baki Sahile memberani, with the help of the Pollution Control Board, we could find a solution. And fortunately, when I asked them, they said that the design which was done has continued. They have only changed the motor change kella. They have not changed any technical design. Only additional flow meter is put to see what is the flow coming in it. But that means that the person, the builder, the manufacturer of the plant and handing over has not taken place at that particular time. Responsibility was not taken by the particular whoever was supposed to take the responsibility. At least now with the monitoring of 3 months by us and 4th month which is started from today, we will cease to exist the moment this. We will pass on this thing to the this, and the functioning is satisfactory. There is no problem. It is working fine. So henceforth तेणी मेंटेन करपाक जाय. हेजे फुडें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आमी कोण इंटरफियर जावचे ना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीस प्लांट. आनी ताका लागून आज जो केला जरी तरी एक गोश्टी खातीर इट वॉज आय ओपनर. आनी तांकां लागून आमी आख्ख्या गोंयांत
खंय तरी आज रुल्स एंड रेग्युलेशन घातल्या आनी तितून भितर जे बिल्डर खंय तरी STP कंपल्सरी आसा त्यांचे भितर तेका एम्पॅनल वेंडर करून एम्पॅनल मेंटेनन्सूय दे हॅव टू टेक केअर एंड देन स्मूथली ट्रान्सफर करपाक जाय टू द एक्झिस्टिंग पीपल ऑर they can keep and the people can pay them. So this is the thing. Anyhow, thank you. Sir, for the first time, Goa Pollution Board, that is a body that monitors usually this process, has got into building of the STP plant. Will you be able to handle complaints like this coming from all over Goa in case arises? See what has happened. जे गोष्टी जाल्ल्यो फाटले फाटी ताका हांव कांय करूं शकना. म्हाजे पयलीं एनवायरमेंट मिनिस्टर पोल्युशन बोर्डाचे खूब आशिल्ले. आय डोंट वांट टू कमेंट ऑन दॅट. बट हो इशू जो हायलायट जालो हेका इशू आतां फाटले हांव नको बट फुडें अशे इशू जावचे न्ही म्हणून हांवें ऑलरेडी तुका सांगलां की आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान STP मॅन्युफॅक्चरर STP डिझायन करता ते आनी मेंटेनन्स करपाचे एम्पॅनल वेंडर केल्या सो दॅट वी होल्ड देम अकाउंटेबल आनी ते गोंयान बेज आसपाक जाय ताका लागून आतां कोण बिल्डर येता वी टेल देम दॅट यू हॅव टू पूट फ्रॉम द एम्पॅनल वेंडर नॉट फ्रॉम यू कॅन टेक फ्रॉम एनीबडी नॉट फ्रॉम मी वॉन्ट यू कॅन नेगोशिएट युअर प्रायस यू कॅन नेगोशिएट एवरीथिंग वी विल डू इन फ्युचर इट शूड नॉट हॅपन बट जे फाटल्यो गोष्टी जाल्या म्हाका दिसता इंटरफरन्स बाय द गव्हर्मेंट इन पर्सनल हितू इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट एज अ गॅचर ऑफ गुडविल वी हॅव इनिशिएटेड दीस आनी हेजे फाटी जर कुठे आसा ते वेर टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड पोल्युशन कंट्रोल वील बी देअर टू हेल्प इट विल नॉट बी देअर टू रिपेअर दॅट इज नॉट देअर जॉब इट इज देअर टू गायड एंड हेल्प जे करपाक जाय वी विल ऑलवेज बी देअर विथ देम बिकॉज दॅट इज आवर रोल एज अ गव्हर्मेंट बट टू मेंटेन हें कर झगडी मिटोवपाचें काम आमचें न्ही तें कोर्टान वचपाचें तेणी करपाक जाय पूण वी वील हेल्प इन गायडींग whether this technology is proper, whether it is okay, whether it is whose responsibility was that. अशें कितें problem आसा, it is our role and this as a government we should guide and we will do that. थँक्यू नाल्या फाल्यां सगळे जाणूच येतले तुमच्या हे कडेन. करूया मरे, कोणाकडे करूया? एक मिनिट. तूं फाटल्यान येता. सर फाईल कर मॅडम स्टँड राईट एवरीबडी कॅन ओपन इट तुम्ही नाही बाबा जोगले का जो जोगले का गेलो जोगले का सोडून गेलो जोगले सायडीक गेला. बरं ऑर्डर मॅडम दिस साईड या बाबू बाबू बाळा मॅडम सी हियर. या थँक्यू थँक्यू सर देव बरें करूं. सर आमी कितें पॉलिटिकल ना ना तूं कितें सांगतालो सांग सर. हो केन्ना हें आसना आमचो फ्रेंड केन्ना थँक्यू या थँक्यू सर.